संसड्या वयल्या कोयर प्रकल्पाच्या वादाचो हुलोप आनीकय वाडला। उच्च न्यायालयान सांगले हांगचो 20 टन कोयर कुडचडच्या कोयर प्रकल्पाचेर व्हरता, पूण कुडचडचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकारान ताका विरोध केला। काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरांनी काँग्रेसीच्या विरोधाचे कारण सांगला। पळयात प्रहार सावर्डेकाराचो रिपोर्ट। कुडचड्यार आज एक बातमी पसरली की कुडचड्यार मडगांवचो संसड्या वयलो कचरो येता, 20 टन दिसाक कचरो कुडचड्या वयर येतलो। हे आयकून अनेकांनी सांगिल्लें की जेन्ना गार्बेज प्लांट कुडचड्यार काकोडा गार्बेज प्लांट जातलो तेन्ना अनेकांनी चिंतिल्लें की कुडचड्यार एकदां गार्बेज हब जावपाक शकता आनी संसड्या वयलो कचरो हाडपा खातीर हो गार्बेज प्लांट जाता अशें अनेकांचें म्हणणें आशिल्लें। तें आज सत्य जालां अशें अनेक लोकांचें म्हणणें आसा। कुडचडेचे नगरसेवक आनी माजी नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडकर हांणी सांगलां की जर तर कुडचड्यार कचरो आयलो जी मडगांवची पयली आयली गाडी संसड्यार आयली जाल्यार आपूण ती पयली हाडितलो अशें ताणें आज आपल्यान एक स्टेटमेंट केला। तसोच जो पाटकर आसा ताणें सांगलां की कुडचड्यार आमकां गार्बेज प्रकल्प नाका आशिल्लो, बारीक प्रकल्प जाला, पूण ती 4 तालुक्याची गार्बेज येवपाची, पूण आतां संसड्या वयलो मेजर जो हब आसा तो हाडून कुडचड्यार मेजर हब करपाक पळयता। आनी हाजे फाटल्यान पयलीं साकून एक गणीत चालू आशिल्लें आनी ते आज कुडचड्या लोकांक सत्य जाणून गेलो। निलेश काब्राल जे आसा कुडचड्या वयले ताणें सांगिल्लें की आमी 4 तालुक्याच्या गार्बेज हाडटले, कोणत्या परिस्थितीत आमी संसड्या वयल्या गार्बेजीर हात लावपाना। पूण लोकांचें म्हणणें की हायकोर्टाचो आधार घेवन निलेश काब्राल एक लॉ मिनिस्टर आसून सुद्दां हायकोर्टाचो आधार घेवन हो लोकांचेर आज सगळो ते 20 म्हणटा पूण ते कितले हाडपाक शकता अशें लोकांचें म्हणणें आसा। आनी संसडो म्हणजे ती एक भांगराची अंडी म्हणटा की तातूंत लँडाची कॉस्ट जास्त आसले कारणान ती एक डेव्हलपिंग लॉबीन हे सगळे तेजे फाटल्यान आसा आनी हो कार्य करता अशें अनेकांचें म्हणणें आसा। आनी अनेकांनी सांगलां की कुडचड्यार येता त्या काळा भितर आंदोलन जातलें जर तर संसड्या वयलो कचरो येतलो। हायकोर्टान आमी अपिलूय करतले, पूण संसड्यार जर कचरो जर आयलो जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशें आतां येता त्या काळा भितर कळटलें की कुडचड्या वयले लोक कितले एक्टीव आसा। की असो गार्बेज प्रकल्प जालो आनी संसड्या वयलो गार्बेज कचरो परतून कुडचड्यार येवपाची चान्सीस आसा फाल्यांच्यान 1 सप्टेंबराच्यान। येता त्या काळा भितर पळय हे सरकार म्हणटा ते फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाल्लें आसा। लोकांचे आज बारीक सामान्य मनशाचे प्रश्न हे सरकाराक पडलेलेच ना। कितें करता, तुमचो इशू काडप आनी कोणाच्या माथ्यार मारप, हांगाचो इशू काडप आनी कोणाच्या माथ्यार मारप, हे फक्त फुटबॉल खेळटा हे सरकार। जेन्ना कुडचड्यार पळय प्लांट येतालो तेन्ना स्थानिक लोकांनी ऑब्जेक्शन केल्लें, कितें म्हणून की गोंयभरची सगळी कचरा आसा ती कुडचड्यार येतली। मिनिट्स ऑफ मिटींग काढून पळय, मनोहर पर्रीकर प्रेझेंट आसा त्या मिनिट्स ऑफ मिटींगेन। तेन्ना हांगाच्या आमदारान सांगिल्लें की कुडचडे भागान सोडून आनी खंयचोच कचरो थंय रिसायकलिंग येवचो ना, बरोबर। जर तर तुम्ही प्लांट डिझायन केल्लो फॉर कुडचडे जाल्यार म्हाका एक सांग, ती कॅपॅसिटी आतां अंडर कॅपॅसिटी कशी जाली। जर तर आज हायकोर्ट सांगता की संसड्या वयलो गार्बेज हाडून कुडचड्यार घाल, दॅट मीन दीस इज ओवर कॅपॅसिटी। सो दीस इज अ फ्रॉड। हे कुडचडेच्या जनतेक आनी फटयल्लें आसा। 10 टन कॅपॅसिटीचो प्लांट खंय जाय आशिल्लो पळय थंय तांणी 100 टनाचो कॅपॅसिटीचो प्लांट घातला। कित्याक तांकां खबर आशिल्लें की जी उरता पळय बॅलन्स क्वॉन्टिटी ती आमी भायल्यान हाडटले आनी मागीर तातूंत कमिशन घातलें। गोवा 365 खातीर प्रहार सावर्डेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।